बळकावपी केशीत धरिल्ल्या पुरातत्व खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचो कबुली जबाब। आरोपी तांकां दिताले बनावट डॉक्युमेंट, ओरिजिनल काढून फायलीत दवरताले बनावट। जमीन बळकावपाच्या केशीत विक्रांत शेट्टी आणि मोहम्मद सोहेल शफीचे अर्थीक वेव्हारांचेर एसआयटी आउट ऑफ फास काळ्या पैशांच्या अँगलांतल्यान तपास करचो म्हणून ईडीक धाडूंक शकतात चीट। कोलवाळे जेल गार्डाकडच्यान कोकेन मेळपाच्या प्रकरणात आनीक एकल्याक अटक। काणकोणच्या योगेश पागेक उखल्लो। पुलीस सांगतात प्रकरणाच्या मुळा मेरेन वतले। पावसात मायनिंग पिटांच्या सुरक्षेचो सरकारा मुखार प्रस्न। पिटां ताब्यात घेवपाचो आदेश आसतना लीज होल्डरांक सुरक्षेची जबाबदारी। 2 आदेशांक लागून कोफुसांव सरकार परत इन्स्पेक्शन करपाच्या तयारेत। पीएसआय भरती घोटाळ्याची चल्ल्या पुलीस चौकशीत। दुसरे वटेन त्याच उमेदवारांक डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनाच्यो नोटीशी। हो प्रकार प्रधानमंत्र्याच्या कानार घालपाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। मडगांवां पिकअपीत सापडली डेड बॉडी। 6 वरां भितर पुलिसांनी आरोपीक धरलो। ताळगांव आनी शिवोले दोगांक बुडून मरण। तपास चल्ला। आणि शिवसेनेचे राजकारण पावले। बाळासाहेबाच्या नावाच्या अधिकाराचेर शिंदे कॅम्पान उपसभापती आड घाल्ली अपात्रता याचिका भायर। संघर्ष चालूच।